मोगाळ भाव भयणांनो, आयज देवाचें उतर आमकां जायतें शिकोवचें आसा. आनी देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकतात तेन्ना जायत्यो लिपलेल्यो गजाली आमकां उगडाप्यो जातात. देवाचो संदेश आमच्या जिविता पासत एक व्हड फायद्याचो जावन आसा. आतां ह्या सुवातेचेर दाखयिल्लें आसा जेजू जेरुजालेमाची वाट चलत आसा. लुकान हें आमकां पयलींच सांगलेलें आसलें आनी हें आमी लुकाच्या 9व्या आविसरांत आनी 51वे वळीन वाचलेलें नासलें. तो जेरुजालेमा कडेन मोरूंक वेतालो वो आमच्या तरुणा पासत ताणें केल्लो व्हड प्रवास आसलो. लुकाचो 13वा आविसर 23 ते 30 वळी प्रमाणे ह्या सुवातेचेर एक प्रस्न आसा आनी तो प्रस्न ताणें कित्याक विचारलो तर हो प्रस्न प्रमाणीकपणाचो जावन आसलो. जेजू क्रिस्ताचें पडजोडीतपण जायत्या जाणांक आपल्याशी ओडून घेतालें आनी रोखडेंच ताका समजून येतालें की ताच्या फाटल्यान चलचे पासत व्हड किंमत दिवची पडटाली म्हणून. आनी ताजेशी येवन परत तर जायते जाण वेताले. मार्काचो 14वा आविसर आनी 40वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, तेन्ना ते सगळे ताका सोडून पळोवन गेले. ताणें हें सारकेंच सांगलेलें आसलें की ताच्या फाटल्यान चलच्या पासत तांकां किंमत दिवची पडटाली. जेजून तांकां जबाब दिल्लो आसलो, तुजें थारण जालां काय ना हें तूं पळोवन घे. लुकाचो 13वो आविसर 31 ते 33 वळी प्रमाणे जेजून हेरोदाक कोलो अशें म्हटलेलें आसा. मनीस जोनारा पासून जल्माक येवंक ना, तरी पूण जायते फावटी मनीस जनावरां सारको करता. म्हणजेच जनावर जशें वागता त्या प्रमाणे तो वागता. ह्या सुवातेचेर दोनी जेजू क्रिस्त पड्ड्या फाटल्यान रावन आपल्या सुटके संबंदी आनी पुनर्जिवंता संबंदी सांगता. 34वे तशेंच 35वे वळी प्रमाणे परत तो जेरुजालेमा संबंदी आपलो मोग कळीत करता. हें शार अशें आसलें की त्या सुवातेचेर जेजूक मरूंक जाय आसलें. तो ह्या शारा संबंदी सांगता. मॅथ्यूवाचो 5वो आविसर आनी 35वे वळीन जेरुजालेम व्हड पाश्चाचें शार जावन आसा. तो परत येवचो आसा हेंय तो ह्या सुवातेचेर सगल्यांक कळीत करता. ताजें दुसरें येणें खूब भिरांकूळ अशें जावन आसा. आतां तो थारण दिवच्या पासत आयलो तर मुखार तो झडटी करच्या पासत येवचो आसा. आतां जेजू फारिजेवांच्या घरा जेवंक वेता. हें दाखयता ताजें खालतीपण आनी ल्हानवीक काळीज. तशेंच व्हड जेवणा विशीं तो वोपार ह्या सुवातेचेर सांगता. राजा विशीं वोपार, ज्या मिठाची खारसाण गेल्ली आसा त्या मिठाची वोपार. तर पळोवया दोनी जेजू आतां आमकां कितें शिकयता. फारिजेवाच्या एका अधिकाऱ्याच्या घरा जेजू जेवंक वेता आनी त्या सुवातेचेर तो तांकां कशें आनी कितें शिकयता हें लुकूय आमकां दाखोळ करता. तशेंच बुरूज बांदप आनी लढायेची तयारी करणारो पाश्चा ह्या संबंदीची वोपार फकत लुकूच आमकां दाखोळ करता आनी मिठाची वोपार सांगून तो तें काबार करता. लुकाचो 14वा आविसर आनी पयले वळी प्रमाणे जर खंयच्याय एका फारिजेवान म्हाका जेवंक आपयलो जाल्यार हांव ताज्या घरा केन्नाच वयचो नासलो. हें हांव कबूल करतां, कारण ते म्हजो घात घेयत वो म्हाका मारून उडयत अशे दुबाव म्हज्या मनांत येतले आसले. जेजूचो तर ते घात घेवचोच आसले. ताका ते मारूंक पळयताले, तरी पूण जेजू हें जाणा जावनूय तांच्या घरा जेवणाक वेता. म्हणजे तो त्या सुवातेचेर गेल्लोच आसलो. लुकाचो 14वो आविसर आनी दुसरे वळी प्रमाणे अशें बरयल्लें आसा, नायकूट जाल्लो कोण एकलो
मनीस थंय त्या सुवातेचेर आसलो. ताका तांणी मुद्दामूच त्या सुवातेचेर दवरलेलो आसलो, कारण जेजू साबात पाळटा काय ना हें तांकां पळोवंक जाय आसलें आनी ताजी चूक ते पळोवंक पळयताले. तर जेजून कितें केलें तें पळयात. पयले सुवातेर तांणी प्रस्न विचारलो आनी ताच्या प्रस्नाचो जबाब दिवंक ते भियेले. जर आमच्या गाडयेचे टायर पंक्चर जाले जाल्यार आमी सारके करतात काय ना, तशेंच हें एक जावन आसा. आतां त्या सुवातेचेर गडबडीचें वातावरण जावंक पावलेलें आसलें. लुकाचो 14वो आविसर आनी 7वी वळ आमी वाचुया. पयले वयले जागे कशे भाशेन वेंचून काडले ते पळयात. ह्या सुवातेचेर एक जेवणाची वोपार सांगलेली आसा आनी जेवणाक तर सगल्यांनीच येवंक जाय आसलें. हें जेवण दोनूय जेजूचें जावन आसलें. देव ह्या सुवातेचेर व्हड जेवणावळ आमकां तयार करीत आसा आनी ती जावन आसा स्वर्गावेली. संवसारांतलें जेवण तर आमी जेवतात, पूण स्वर्गार आमी ताजे थंय आसतले आनी सासणाच्या सासणाक आमी ताजे थंय आसतले. मोगा भाव भयणांनो, जेजूचें ह्या संवसारांतलें काम व्हड जावन आसलें. जरी मनीस ताका दवरचो आसलो, ताका खेळावचो आसलो, ताका मारचो आसलो, तरी जेजू केन्नाच भियेलो ना, कारण तो देवाचो पूत जावन आसलो. ताणें ह्या संवसाराचेर मरूंक जाय आसलें हें तो जाणच आसलो, पूण ताजो आजुनूय वेळ पावूंक नासलो. त्याच पासत तो फारिसेवांच्या घरा वेता, पूण तो कोणाकूच भियेना. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत व्हड किंमत दिवची आसली. आयज ह्याच वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. तुका आनी म्हाका तो पळयता. मोगा भाव भयणांनो, जेजून आमकां हें कित्याक सांगलां, तर आमी ताचें उतर आयकचें, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलचें, आमकां थारण फावो जावचें, आमी सुर्गीचे दायज जावचे, आमी एक दीस ताच्या सांगाता आसचे हीच देवाची येवजण जावन आसा. जर आमी ताच्या सांगाता रावले ना आनी जर आमी ताजें उतर आमच्या काळजांत दवरलें ना जाल्यार आमचो कांयच उपेग ना. आयज संवसारांत कितले मनीस आसात ते तुमी पळयात. जोण एकले मनीस आपआपले चाली रिती प्रमाणे करतात. तांकां आजुनूय सोत उदकें जावंक ना. हें कित्याक पासत, तर तांणी आजून पासून सोत कितें आसा हें सोदून पळोवंक ना. तांच्या वडिलांनी जें कितें केलें तेंच ते करीत आसा. आनी आयज तूं आनी हांव हें सोत जाणा जावंक शकले, कारण आमकां सोत कोणे तरी उगडापें करून दाखयलें. त्या पासत आमी जेजूचें मोग करूंक शकले. जेजू आमचो सोडवणदार जालो हें आमकां पवित्र पुस्तक बायबल सांगता. जर आमी ह्या संवसारांत कितलींय कामां करशीत आनी तें काम जर देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक नासत जाल्यार आमचें ह्या संवसाराचें जिवीत बेश्टेंच जावंक पावतलें. आमी देवाच्या वावराक आमचो खांद लावंक जाय, आमचो हातभार लावंक जाय. आमचें काम देवाच्या वावराक मानता तसलें जावंक जाय. तेन्नाच आमी ह्या संवसारांत कितें तरी करता अशें जावंक पावतलें. जशें आमी संवसारांत करता तशेंच आमकां स्वर्गार फावो जातलें. जर आमी ह्या संवसारांत आमकां जाय तशें करतात जाल्यार स्वर्गार आमकां कांयच फावो जावचें ना. मोगा भाव भयणांनो, तुमच्या तारणा पासत तुमी कितें केल्लें आसा? तुमी केन्ना दोनूय जेजू कडेन आयिल्लीं आसात? तुमी ताजो मोग चाखलेलो आसा? देवाचें उतर तुमी वाचलेलें आसा? आयज तुमच्या घरांनी देवाचें उतर आसा. तुमी तें घेवन न्हिदतात, पूण तें केन्नाच वाचून पळयना. आनी जर तुका कोणेनूय देवाचें उतर सांगत जाल्यार तूं अशें म्हणटा, आमच्या लागीं देवाचें उतर आसा, आमकां सांगपाची कांयच गरज ना. मोगा भाव भयणांनो, आयज अशे तरेचें आमचें जिवीत जाल्लें आसा. जरी सोत तुका उदकें जावंक ना जाल्यार तुवें देवाचें उतर आयज पासून वाचूंक ना त्या पासत. आयज ह्या संवसारांत कितलेशेच वायट गजाली घडटात. हें कित्याक पासत, तर तांकां देवाची भिरांत ना त्या पासत. लुकान तर आमकां सुंदर उदाहरणां दिल्लीं आसा. आयज ह्या संवसारांत कितें घडचें आसा हेंय तो आमकां दाखोळ करता. आनी फुडें जें कितें घडचें आसा
हेंय आमकां तो दाखलो करता. पूण जर आमी आमचें जिवीत तशेंच दवरलें जाल्यार एक दीस आमकां देवाच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. ही परत परत आमी उतरां तुमकां कित्याक सांगतात तर तुमी शाणे जावचेत. तुमी पिशे न्हय, तुमी जाणवाय आसलेले मनीस. तुमी व्हड विद्वान जावन आसा, खूब शिकलेले मनीस जावन आसा. जर खूब शिकलेलो मनीस आपल्याक जाय तशें करता जाल्यार तातूंत देवाचो आशिर्वाद ताका आसना. तर हें सगळें ताजें पिशेपण जावन आसा. आनी आयज तर संवसारांत असलेच तरेचो लोक आमकां पळोवंक मेळटा. मोगा भाव भयणांनो, आमचें शाणेपण देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकारना. आमी एक मूर्ख जावन आसा देवाच्या मुखार. मनीस देवाची रोसनार जावन आसा. देव एक रोसनार जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत कितें करूंक शकता? मोगा भाव भयणांनो, खरेंच आयज आमी आसा, फाल्यां ना. आयज जें कितें आमी करता तें उरतलें. फाल्यांच्या दिसा कसलो दीस येत हेंय आमी नको. आयज दोनी जेजू ताच्या रोगता वरवीं आमकां नितळ करूंक पळयता. ताणें आमकां विकते घेतलेले आसात. आयज आमकां सगळ्यांकूच सोडवण जोडून घेवंक जाय. पूण जर तुमी देवाच्या येण्याक नाकारतात तर देव तुमकां वेगळो करतलो. जेन्ना जेजूचें येणें जातलें तेन्ना आमी ताचे सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे नात आनी आमकां सासणाचें जिवीत फावो जावचें ना. देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता की आमी देवाच्या उतराक पयलो मान आनी महिमा दिवंक जाय. भावार्थाचें जिवीत अशें आसूंक जाय की क्रिस्ता शिवाय आमकां बाकीच्यो गजाली कित्याकूच उपकारना अशें दिसूंक जाय. संवसारांतल्यो सगळ्यो गजाली ताणें देवा पासून पयस दवरूंक जाय. क्रिस्ताच्या सांगाता जर आमी वचूंक पळयता व ताजो आमी पाटलाव करूंक पळयता जाल्यार आमकां त्या पासत कितें ना कितें तरी किंमत दिवचीच पडटली. ताजें सीस जावच्या पासत आमी संवसाराची आस सोडची पडटली. हाजेर मोगा भाव भयणांनो, तुमी चिंतून पळयात. क्रिस्ताक सोडवणदार म्हणून मानून घेतलो तर त्या मनशाचें तारण जावंक पावता. जो पर्यंत तो मनीस क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून तयार ना तो पर्यंत ताका तारणाची वाट उक्ती जावंक शकना. आयज कितलेशेच जाण देवाचें आपोवणें नाकारतात. देवाचो संदेश तांकां नाका जाला. जे संवसारांत घुस्पटलेले आसात तांकां देवाच्या उतराचें कांयच पडोवन गेलेलें ना. ते आपणाच्या जिवितांत गूंग जाल्ले आसात. आयज हो संवसार इतलो व्हड जाल्लो आसा की तातूंत रावपी लोकांक आमी पळयलें तर सगळेंच वायट घडोवन आयिल्लें आसा आनी सगळींच तांची चिंतनां वायट आसा अशें आमकां दिसूंक लागता. बरें अशें कांयच आमकां दिसना आनी देवाची भिरांत कोणाकूच ना. पातक करून ते आयज खुशेन आसात. ते पातक करपाक भियेनात. उठलो सुटलो मनीस आयज वायटूच करूंक येवजिता आनी ताका शेवटाक मरण फावो जाता. कारण देवाचें उतर सांगता सगळ्यांनी पातक केल्लेंच आसा आनी ताका लागून देवाचें राज तांकां मेळूंक शकना. मोगा भाव भयणांनो, ह्या उतरांचेर तुमी सितीदान लक्ष दियात. देव ह्या उतरा उद्देशीं आमकां कितें सांगता हें आमी पळोवया. प्रमाणीक मनीस कोणूच ना. सगळेच पातकी जाल्या आनी तांकां देवाचें अनंत दर्शन अंतरलां. एकाच मनशा उद्देशीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी पातका उद्देशीं मरण. तशें सगळे पातकी जाले. देखून मरण सगळ्या मनशाचेर आयलें. पातक दिता तो मुशार मरण. देव दिता तें देणें आमच्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान जिवीत सासणाचें. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उच्चारशी आनी देवान ताका मेलोरांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजान सावन सोत मानशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजान सावन भावार धरशी तुका नितीवनपण. तोंडान उच्चारशी तुका तारण. जेजू ताच्या पुताचें रगत सगळ्या पातकांतलीं आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी
आमचे सवें आनी कांय सोंतना आमी केदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फट कितें करता आनी ताचें उतर आमचे सवय ना जाता. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता, कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. तेच भाशेन मन बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां परस एक वायटावो मनीस मन बदलीत जाल्यार देवाचे आगळो संतोश स्वर्गार भोगतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. तेच परी एक पातकी मन बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. मोगा भावपणानो, काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलेलें आसा. मन बदलात आनी बरी खबर सोदमानात. आयज आमकां मन बदलची गरज आसा. आमच्या पातकाचें बोगसणें मागची गरज आसा. आमकां थारणाची गरज आसा. आमकां देवाची भुरगीं जावची गरज आसा. आनी देवाची भुरगीं जावचे पासत आमी कितें करूंक जाय तर देवाचें उतर सांगता. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विश्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें केलें. तर मोगाळ भाव भयणानो, आयज ह्या वेळार तूं देवाचो भुरगो जाला काय ना हें तूं पळय. जर जावंक ना जाल्यार धन्य जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार आनी धोनी म्हूण मानून घे. ह्याच वेळार तुका शांती आनी सोडवण मेळटली. जेजूचो मोग तुका फावो जातलो. तर तुज्या मनान कितें आसा तें आयजूच धन्य जेजूक तूं कबूल कर. मोगाळ भाव भयणानो, खरेंच सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयलो, दुखाचें त्रासाचें कोश्टाचें मरण तो मेलो तुका आनी म्हाका शांती फावो करच्याक. ताका खुर्साचेर खेळायलो, ताजे आत्माय खेळायले, काड्यांचो मुकूट ताजे तकलेचेर घातलो, ताजे आलाल केले, ताज्या तोंडाचेर ताजी परजा थुंकली. मोगाळ भाव भयणानो, एक रोजनार आपले रोजनेच्या हातांतल्यान इतलें दूख आनी त्रास सोंसता. हें कित्या पासत? तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या पासत. आयज आमकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताची गरज आसा. आमी आमच्या पातकाचें मोगसणें मागूंक जाय आनी ताज्या रोगतान शुद्ध आनी नितळ जावंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणानो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी ह्या कार्यावळी उद्देशी तुमकां कसले विचार आसात व कसल्यो येवजण्यो आसात व कसल्यो मागण्यो आसात आयजूच तुमी आमकां कळयात.